मडगांवां सोंसोळ्याचो इशू परत तकली वयर काडटा. फातोड्डेचो आमदार विजय म्हणटा ताका दिगंबर जबाबदार. दिगंबर कामतीन सोंसोळ्याचो इतिहास सांगलो. सोंसोळो म्हणटा कोणाचें मेस? दिगंबराचेंच मेस. ते मेस आनी कोणाचें न्ही, हें मेस दिगंबराचें. आनी आतां म्हणटा परते 15-15 दिसांनी पिरियडीक वचपा जाय. वच आनी तुजेंच मेस क्लियर कर. सोंसोळ्याचो इनर्ट येता तो आज मेरेन 1 ग्राम इनर्ट मडगांवान डंपींग जावंक ना, सगळें फातोर्डान जालां. हो इशू फातोर्डाचो दिगंबरान केल्लो. दिगंबर आनी दामूचे दोगांयचें मेस हें. हाचें कारण ताजो मडगांव कडेन संबंध मागीर आयलो आसता. ताका मडगांवचो बॅकग्रावंड, मडगांवची हिस्ट्री खबर ना, संसोळ्याची हिस्ट्री खबर ना. जे कोण मडगांव रावपी आसता, मडगांवचे मूळ मडगांवचे आसा, तांकां संसोळो केन्ना तयार जाल्लो, कसो तयार जालो हें सगळें खबर आहा. तें आतांची गजाल न्ही. संसोळो म्हणजे आयजचो आनी कालचो न्ही तो. हांव दिसता म्हाका आमदार न्ही, हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां हांव नगरसेवक जालां 85. हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां संसोळो म्हणटा तो फामाद, संसोळो म्हणटा आशिल्लो थंय. हांव आतां म्युनिसिपालिटी म्हज्या कंट्रोलांत आसा. नगराध्यक्ष तो आमचो, BJPच्या कंट्रोलांत आसा. उपनगराध्यक्ष आमच्या. आनी ताका लागून हांवें आतां पर्सनली थंय इंट्रस्ट घाला. आमी पयर वचून इन्स्पेक्शन केलां. लेविन्सन मार्टीन चीफ ऑफिसर सगळे टायम बाउंड प्रोग्राम दिला. रेमेडिएशन चालू आसा. फेब्रुवारी पर्यंत ते रेमेडिएशन कंप्लीट करता. संसोळो कम्स डायरेक्टली अंडर म्युनिसिपल कावन्सील, हें लक्षांत दवरता. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें टेंडर काडिल्लें फॉर क्लिनींग ऑफ द एंटायर प्लांट घालपाक. आतां तो प्लांट घालो थंय आनी हांवें तेन्ना तांकां 7.5 कोटी रुपया रिलीज केल्ले म्युनिसिपालिटीक इन 1 स्ट्रोक. 7.5 कोटी रुपया 7.5 crores वॉज टेंडर वॉज गिवन. आतां ते कित्या खातीर मुखार गेले ना ताजे फाटल्यान हांव 12 म्हजो टर्म तेजेर काबार जालो. पूण ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंट आयिल्ली ताणें तें मुखार तितलें नेटान व्हेल्लें नासतलें. मिडियान दिगंबराक काँग्रेसीचे BJPंत गेल्ले 8 आमदारां आड गिरीशान घाल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर विचारले. थोड्यांचें कामूच खंय फक्त अपात्रता याचिका घालपाचें. थोड्यांची कामां फक्त डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनां घालपाचीच आसता. कोण अडोवपाक शकता? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.